बरं दिसतं. इट्स अ गुड फिलिंग. कळेल म्हणजे फक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी वाढलेली असा. पहिली फक्त हॉस्पिटलच असते तो म्हणून लागलाय. आता मतदारसंघाची करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची. बट म्हणजे लास्ट 4 दीस हांव पळयला रोज आसता कॉन्स्टिट्युएन्सी. आय विल एबल टू मॅनेज इट डेफिनेटली. हांव खंयचे चॅलेंजीस घेतले. म्हाका चॅलेंजीस घेवपाचे संवय आसा. पयलीं हांव ऑफ्थॅल्मॉलॉजिस्ट म्हणून आसलो. मागीर हांव हॉस्पिटल घातलें. हॉस्पिटल ओनर आसा. हांव 75 बेडेड हॉस्पिटल आसा. गोंया भायरूय म्हजी हॉस्पिटलां आसा. सो ते चॅलेंजीस घेतले. ही चॅलेंज घेतलो. आय एम अ वर्कॉलिक पर्सन. 14 तास काम करपी. सो आनी म्हजो इंट्रस्ट आसा, फोकस आसा, म्हजो वेस्टेड इंट्रस्ट. म्हजो फोकस आसा तो म्हणजे डिचोलीच्या मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट जावपाचो. आनी म्हाका खबर आसा हांव म्हाका जे गव्हर्मेंट आसता ते सपोर्ट करतले, म्हाका लोक सपोर्ट करतले आनी देवाचे हेतून हांव नक्कीच आमच्या डिचोलीचो विकास करतलो. तुम्ही भाजपाक तेको दिला पळय हांव भाजपाक तेको दिला हो डिचोलीचो विकास सादरपाक तांच्यांनी म्हाका सांगला फूल सपोर्ट दितलो म्हणून. सो ह्या एकाच रिजनाचेर हांव भाजपाक तुमचे कितें डिमांड आहा म्हणजे बिचोलीचो विकास करपाक म्हाका मंत्रीपद बी मेळपाचें बी अशें काम सांगला. बिचोलीचो विकास करप हेच व्हडलें आसा. म्हजो वचन नामून कितें आशिल्लें बिचोलीचो विकास आसलो. तो जालो काय जालो. म्हाका फुडल्या इलेक्शनाक वचपाक इजी जातलें. आनी कितें जाय म्हाका. बीजेपी अप्रोच जाली सपोर्ट दी म्हणून तुम्ही जावन दिलो. हांव जावन दिलो तुका. बीजेपी अप्रोच जाली. कशें आसता खंयची स्टेप एक पावल आपूण घातलेंच म्हणून जायना. बोथ सायड आसता न्ही. कोणाची एक स्टेप मातशी फुडें आसता, कोणाची एक फाटल्यान आसता. पण एकेच सायडीक जायना. इट इज बोथ वेज. तर तुमकां सीएम कॅन्डिडेट कोण जाय? पण सीएम कॅन्डिडेट कोण आसा हे पार्टीन ठरवप आसता. हांव इंडिपेंडंट एक सपोर्ट करता. तुमची सपोर्ट कोणाक आसताला? ना हांव एकटो म्हणून सीएम जातलो अशें दिसता तुमकां. इम्पॉर्टंट. तशेंच भाजपान कोण म्हणून तुमकां सीएम जाय? इट इज अ टोटली पळय सर्टन जे गोष्टी म्हज्या हेतून ना प्रायोरिटीन बसना ते हांव उलोवच शकना न्ही. देर इज नो पॉयंट इन मेकिंग एनी मिनिंगलेस स्टेटमेंट. हांव बीजेपी पार्टीक सपोर्ट केल्लो आसा. हांव खंयच्या स्पेसिफीक मनशाक सपोर्ट करूंक ना.